The Goa Mopa Airport Development Authority Bill 2018 माननीय मुख्यमंत्र्याने विधेयक सभागृहाच्या विचारात घेवपाक मांडचें. Sir, I wish to move the following motion of amendment to the motion for consideration of the bill number 16 of 2018 as follows. That the bill number 16 of 2018 be referred to the select committee. Speaker sir, इतल्याच खातीर ह्या select committee कडेन धाडची अशें म्हणून सीएम कडेन मागता, कित्याक ह्या बिला भितर जर पळयत जाल्यार सेक्शन 6 जे आसा आनी सबसेक्शन 4 आनी 5 तशेंच सेक्शन 7 आनी सबसेक्शन 2 and 3 हांगा जर पळयत जाल्यार सगळे पावर्स जे आसात, सगळे ऑथॉरिटीचे बाकीचे जे पावर आसात ते सगळे ते काडलेले आसात आनी सगळे इन्क्लुडींग पोल्युशन जावं पंचायत जावं म्युनिसिपालिटी सगळे पावर विड्रॉ करून केल्ले आसात. स्पीकर सेक्शन 11 जे एपिलेट ऑथॉरिटी म्हळ्यार कोणाक जर कितें कंप्लेन आसत जाल्यार फक्त आनी खंयच ना, मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां म्हाका वचपाक मेळचें ना, फक्त हायकोर्टाक त्या मनशान वचप. सर्वसाधारण मनीस हायकोर्टाक कसो वयतलो? आनीक हेजो विचार जावचो, सगळ्यांचे विचार घेवचे, सगळ्यांक कॉन्फिडन्स घेवचे, ताका लागून सिलेक्ट कमिटी कडेन हें बिल धाडचें. आनी एक PDA ऑथॉरिटी कित्याक खंय तरी टावन प्लॅनिंग ऑथॉरिटी आसता, खंय तरी रुल्स एंड रेग्युलेशन्स हॅव टू बी फॉलोड. Directly, this is overriding all powers and directly going into the domain where it is Mopa Airport, whatever. Now these areas, even there are powers even to increase the area. Even only for the airport. Yeah, even for the area, you can increase the airport. Airport and airport. Okay. You can see, Speaker sir. Ani dekho land gain, ani dekho mukha raspata. So tomorrow no one can question you. No, it is not. It supersedes all the authorities, panchayats which are enshrined in these. It supersedes all the authorities over here. It doesn't. And they are given such sweeping powers that somebody can misuse it. Mopa Airport location only. It does not talk about anything outside. आता सुद्धा आमचो हांगाचो एअरपोर्ट आहा पळय तो कंप्लीट जातकच एनीथिंग विच इज डन इनसायड इज एज पर सिव्हिल एविएशन रेग्युलेशन. आतां हो जावन ना अजून, नोटिफाय जावन ना एअरपोर्ट म्हणून, कारण एअरपोर्ट कंप्लीट जावन ना. तो पर्यंत ताका 6 पंचायती लागता. आतां तुमीच सांगा, एखादी जर तूं परमिशन घेवपाक 5 काय 6 पंचायतीन वचपाक लागलो मनीस, कितलो कुडको तुज्या हातून, कितलो कुडको तुज्या हातून, हें करपाक अडचण जातली. म्हणून हें जशें दुसऱ्या राज्यांनी आसा तशें काही प्रोजेक्टांक फास्ट ट्रॅक करपाक ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट आहा, हाका ही कमिटी हें केल्ली आसा. सगळ्या तरेची अप्रुवलां, परमिशनां, कन्सेंट, सर्टिफिकेट सनद सुद्दां दिवपाक पावर ह्या ऑथॉरिटीक दिता. परमिशनां आनी अप्रुवल दिवपाची पावर कन्सर्न ऑथॉरिटीक आसता. टावन प्लॅनिंग आसूं, PDA आसूं, तुजे पंचायती आसूं. आतां ह्यो सगळ्यो पावरी काडून ते ह्या ऑथॉरिटीक दिवंक सोदता, विच इज मोस्ट हाय हँडेड. आनी काँग्रेस पक्ष opposes the constitution of this Goa Mopa Airport Development Authority. म्हणजे it can act as PDA, it can act as municipality under Goa Municipalities Act, it can act as panchayat under Panchayat Raj Act. म्हणजे basically this authority can act as PDA, municipality, panchayat, everything. So it is trying to take over the powers even of a panchayat. That this act is sought to be introduced to finish local self-governance. Authority can assume the scope of a monster